प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या वाढदिवसा निमतान सेवा पकोडा ह्या नावान गोंयांतूय पंदरवडो मनयतात। बीच क्लिनिंग, ट्री प्लांटेशन, मेडिकल कॅम्पा सारकिल्या उपक्रमाबरोबर पणजे थळाव्यांच्या चित्रांचे, कलाकृतीचे, वस्तूचे प्रदर्शन घडोवन हाडला। भारतीय जनता पार्टी हे सगळे कार्यक्रम जे आमकां 19 कार्यक्रम दिल्ले आसा आनी हे 19 कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीचे सगळे पदाधिकारी मेळून, सगळे कार्यकर्ते मेळून मोठ्या उत्साहान 40 मतदारसंघात आमच्या गोंयांत मनयतात। संबंध भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, केंद्रात आसलेले सरकार तशेंच गोंयांत आसलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, ह्या दोनूय सरकाराच्या मदतीन लोक सुखी आसा काय ना हे आमकां इलेक्शनाच्या माध्यमांतून दाखोवन दिल्लें आसा। It's very important, and they have made a wonderful, they have given the wonderful opportunity to the local artist. This is a very good platform to reach out to the people and the art lovers. And thank you so much for the organizing such type of events. 17 सप्टेंबराक आमचे प्रायम मिनिस्टर हांचो वाडदिवसाच्या निमतान सेवा पकवाडा, खूब जाणां पकवाडा म्हणटा आमकां गोंयकारांक मातसो पकवाडा हो शब्द पकवाडा बी त्या टायप दिसता। पकवाडा हो 15 दीस म्हणजे पंदरवडो, आनी हो पंदरवडो आमी मनयता आसतना भारतीय जनता पार्टीन वेगवेगळे उपक्रम हातीन घेतलेले। एक आमी बीच क्लिनिंग घेतिल्लो, ट्री प्लांटेशन घेतिल्ले, येता ते 30 तारखेक आनी एक कार्यक्रम आहा शांताराम बाब भेट करतात आमचो मेडिकल कॅम्पूय आमचो आसतलो। असे वेगवेगळे प्रोग्राम आमी कंटिन्युअसली घेत आसा। आनी जशें आयज तुमी सगळी महिला वर्ग हांगा रावन तुमचे सगळे हांगा आर्ट प्रेजेंट करून एक मोठो सक्सेस दिल्लो आसा, आनी हाका आमकां चडांत चड तेंको म्हणटा तो स्थानीक आमदाराचो मेळटा।